कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेत सदा समाधान रस काळजा मोना भिजवून येता कवितेचो पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस सीझन 4. डायचिबल टीव्हीच्या सर्व वीक्षकांक प्रणाम आणि बेरी बेरी पावस सीझन 4 युवा जणांच्या विभागांतल्या सेमी फायनल स्पर्धेच्या ह्या एपिसोडाक तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. थोडी नवीन तोंडां आज तुमच्या मुखार येतली आणि तांच्यो कविता ती सादर करतली. हाका आमी तयार आसा. पयल्यान पयलें आमच्या वरेनरांक आमी स्वागत म्हणटा. ती हांगासर वरेणी करचे सोबे भोव अपुर्बाचें काम करन आसात. मेल्विन सर आनी टायटस सर तुमकां ह्या कार्याक स्वागत आनी आज तांचें मार्गदर्शन आमच्या स्पर्धिकांक आसतलें. कलाकार जावंक पुरो, साहित्य या काव्य वाचन करतलो जावंक पुरो, एक पोटी त्या पावंड्याक तो पावल्या उपरांत सबार तेंप तसो उडास पळयतल्यांक उरता. ह्या दिसांनी तुमी आयकलां जावंक पुरो जुबीन गर्ग म्हणलो आसाम असो एक गावपी. आमी काली ताच्या या आली पदा खातीर ताका उडासान दवरलें, पूण तो मरण पावतना ताच्या व्यक्तित्वाचें आनी एक रूप, तो कितलो उपकार करतलो म्हणलें अनावरण जालें आनी सगळो राज्य 3-4 दीस सक्कड बंद करून रडलो. कलाकाराचें जिवीत म्हळ्यार अशेंच. आनी आज ह्याच कलेच्या विभागांत आमचीं भुरगीं, आमचे तरणाटे कितें इल्लें साधन करूंक बैसरल्यात. तर पयले स्पर्धिकाक आयच्या एपिसोडांत आमी आतां तुमच्या मुखार सादर करता. बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस बिरी बिरी पाऊस. माड माडयो हें सर्वसामान्य हळ्ळेच्या प्रदेशांत आनी माड आशिल्ल्या कडेन माडार सोडूंक नाल्ल बोंडे मडलां काडूंक कोण एकल्याची गरज आसता. पयलें साबार आसले, आतां सोदूंक गेल्यार कश्टांनी मेळचें. ह्या विशयान चड आमच्या मुखल्या कवितेंत आयकुया. स्वागत म्हणटा हांव भव्या मराठे. कवितेचें नांव पाडेली. बरोवपी भोव मानेस्त रमेश साजूखाडी. पांयांत खाडू कोयतो हातान, पांयांत खाडू कोयतो हातान, केन्ना शेतान केन्ना भाटांत, सावरी झाडार वांकड्या माडार शिल्ल्यावरी चोडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो. हुस्केचो माथ्यार बरो, हुस्केचो माथ्यार बरो, कुमियाचो हातान दोरो, मुखादम सदांच ताका हिशोबाक नाडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो. आम्या भेंदर माडाक आळी, आम्या भेंदर माडाक आळी, पिडे कापून चुट्टां दाळी, हड्डे धरून रातभर खोकली बापूय काडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो. हाताक खिणा पांयाक खिणा, हाताक खिणा पांयाक खिणा, केन्ना उधार केन्ना रिणा, वाडिल्ल्या त्या चलयांचो हुस्को बापूय काडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो, भाटकाराच्या भाटान म्हजो बापूय माड पाडटालो. अशाच एका पावसा दिसा, अशाच एका पावसा दिसा देव ताका विसरलो, पिड्याक हात घालतना पांय ताचो निसरलो. वाकडो उंच माड आतां पाडचे विणे उरतलो, माडाक म्हज्या आळी काडून हुस्की कोण पुडतलो. गांवकार्याक त्या दिसा प्रश्न होच पडिल्लो, मात बापायच्या मड्यार म्हज्या सगळो गांव रडिल्लो, बापायच्या मड्यार म्हज्या सगळो गांव रडिल्लो, सगळो गांव रडिल्लो. देव बरें करूं. ह्या कविते विशयांत आमच्या वरेणराच्या मतीन कितें आसा तें आतां आमी आयकुया. मेल्विन सर. भव्या
कसले एक सादरीकरण तुझें भोव सुंदर जालें म्हाका देव बरें करूं सर. गांवचें एक चित्रण सगळें तुवें दोळ्या मुखार हाडलें आनी कांय थोडी उतरां त्रासाची आसात कश्टांची आसात समजनातली आसात जावं येता पूण तुजें सादरीकरण आसा पळय खंय मातशें हालय नासता चुका नासता खंय पॉज आसता सगळें कितें म्हणटा स्वरभेद हर एकी म्हाका उच्चार सगळें अपुर्बायेचें जालां म्हाका देव बरें करूं सर. भोव सुंदर लागलें हातूंत एक म्हाका एक अर्थ जावना एक पाड येयली म्हळ्यार हांगासर तूं सांग माड पाडटा तो. पाडचें म्हळ्यार कितें म्हण हांगाच्या लोकांक मंगळूरच्या लोकांक पाडेली म्हणलो शब्द खबर ना आनी पाडचें म्हळ्यार शब्द खबर ना सांग तूं सांग तुज्या उतरां. तर जो तो एक मनीस आसता तो माड चडटा माड सट हय आनी नाल्ल काडटा. नाल्ल काडटा हय तेजें काम खूब रिस्की अशें होय. पावसा दिसांनी बी तो नाल्ल पाडटा हां. पूण तेका पगार खूब उणो मेळटा सारकें. खूब सारकें. आनी थोडी भाटकार मागीर तांकां नाडटात सुद्दां होय. तर तेंची जॉब खूब रिस्की आनी अशें. असले मनीस आज कमी जाल्यात आज मनीस नाच जाल्यात माडार सट्टी पाडेली आमच्या गांवांत उणें जाल्यात हांवें कांय एक 10-15 फावटी फोनां केल्या उपरांत ते आजकाल तांकां मॅशिनां आसात वयर हय, सटची आजकाल माडार machine वयर सटची ताचेर सट्टात ते तरी 1 म्हयनो 2 म्हयने 3 म्हयने तांची खबर म्हळ्यार भोव कमी लोक ना माडार सटचे लोक ना हांगा ट्रेनींग बी दितात गांवांत आमच्या माडार सटचे आनी बरी कमाय आसा तांकां बरी पूण सोडूंक म्हणून रिस्की जॉब म्हणून रिस्क ना तितलें कंपेर्ड टू आदल्या हाचे बरी ते काडूंक घाल चलतले तशें कोणी चडना आज मशिनाचेर ते तांकां वयर सोडूंक जाता पूण तितले रिस्की जॉब न्हय पूण बरें तांकां तातूंत कितें म्हणटात दुडू मेळटा तातूंत एका दिसाक 1000 आनी तांकां 1000 न्हय 10,000 पर्यंत कमाय करूंक जाता एका माडार चडल्याक 100 रुपये दितात आयज तांकां तसले सादारण एक 50 माड तरी सोडूंक जातात माडाच्या दनयाक मेळचे की चड तांकां मेळटा. मेळटात भोव अपुर्बाय जाला म्हाका आनी रमेश गाडीच्यो कविता खूब भुरगीं हांगासर सादर करतात आनी ताच्यो गांवगिऱ्या वाठारांतूच कविता आसात गांवचें चित्रण ताच्या कवितेन वेगवेगळ्या रुपांनी वेगवेगळीं चित्रण हांगासर हाडून येतात भोव सुंदर जालें तुजें सादरीकरण. ताणें वापरलेल्या शब्दाक मंगळुरी कोंकणीन दुसरो पर्यायी शब्द ना पाडेली म्हळ्यार हांगा आमी माडार सटचे मनीस म्हणटा माडार सटचेच म्हणटा आनी एक म्हाका तुमचे लागीं विचारूंक जाल्लें म्हाका अर्थ कळूं ना ताचो कुमय आसूं दोर म्हळ्यार वावळ्ळी म्हाका खबर आसा कुमय आसूं म्हळ्यार कितें सो ते झाडांक बी बांदतात तशें. ते काडूं घालूंक हें करूंक करतात ते तशेंच ते झाडां कशें बांदतात ते ताका कुम्याचो दोरो अशें म्हणटा कविता. दोर हो म्हणून आसा ते दोर म्हणटा आमच्या गांवांत हांगा दोर म्हणटा आमी वय कळ्ळें म्हाका ओके. कुंब्या सो म्हळ्यार कुंब्याचें जड आसतलें की कुमाय आसूं ओके हां ते झाड ताणी पळयनातल्या झाडा विशांती तुमी सारतात पाप. ताकाय ताची चड खबर आसची ना कविता धरल्या म्हाका बरें लागलें प्रेजेंटेशन कितल्या सोबीत करणं आनी तातूंत बरो प्रास आसा सगळ्या कवितेन बरो प्रास आसा कवितेन व्हडलें कांय सांगूंक ना एक दुबलो मनीस एक पाडेली म्हळ्यार माडाक सोडटलो मागीर एक दीस ताचो पांय निसन पडटा सगळो गांव रडटा आनी त्या आवाजान ते आमी रडटा पडटा म्हणटा गोंयांत रडटा पडटा चडटा म्हणटात आयकूंक बरें जाता आनी ताणें हांवें चिंतलें की मस्त चड बरें करून प्रेजेंट केलें वेरी नायस मस्त बरें जालें. देव बरें करूं सर. तुकाय माडार सरचें बाग बेगीन मेळोवन दी देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू. येस Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. आमच्या गांवांत एक देवाक एक जॉब म्हण आसता जॉब डिस्क्रिप्शन म्हण आसता चिंत्या आमी शिकोवंक बैसरता तर सरस्वती देवीक म्हणटा पयशांचो विचार आयल्यार लक्ष्मी देवी म्हणटा पूण एका काळार सुमेरियन आतांचें इराक कितें आसा थंयसर बियर पियेतल्यांक या ताका संबंध जाल्ल्या की एक देवी म्हूण आसली खंय आनी आतां त्याच नांवार एक बियर कंपनी आसा. अशें आम्हाला कितलें आसा तें कवितेंत कळटलें. पयलीं आमी कविता आयकुया ताचे उपरांत आनी इल्ली चड चर्चा संवाद आमी चलोवया. निनिशा मोंतेरो ही कविता हांगासर आतां सादर करता. कवितेचें नांव आसा देवी निनकासी लगी मंगळूरच्या चलयांचे मागणे. कवी मेल्विन रॉड्रिगस. देवी निनकासी मंगळूरच्या ओडतांतली आमी भुरगीं बाळां
शरणायतांगे तुझ्या पायांतळा आमका राखोनवर जाय गे तुझी मजत वड तुझी कुशी वैतर तुझी कुशी वैतर आमका बियर पियोंक सोड आमका बियर पियोंक सोड देवी निनकासी संस्कृतीचे फौजेन आमका पपायले धडेले बोडेले धौंडायले आणि दर्निक शेवटायले येंकीचे घाय बांधलेले बरी आमचे घाय बांधून सोड तुझी कुशी वैतर तुझी कुशी वैतर आमका बियर पियोंक सोड आमका बियर पियोंक सोड देवी निनकासी बियर असली शिकपी पोबेची संस्कृतीची कुरू बियर असली शिकपी पोबेची संस्कृतीची कुरू म्हणताली तुम्ही सुमेरियाना आता दारू हो अनागरिकतेसो तुझ्या सरोवरांत बुडवून सोडू तुझी कुशी वैतर तुझी कुशी वैतर आमका बियर पियोंक सोडू आमका बियर पियोंक सोड देवी निनकासी कुसल्यांती माना जशी कुसत गल्ली बारली उस्पोन येऊनचे फुगी बरी कुसडाय जरी नाईरली पीठ खोर्यान मोडले बरी हांकाय तू मोडून सोडू तुझी कुशी वैतर तुझी कुशी वैतर आमका बियर पियोंक सोडू आमका बियर पियोंक सोड देवी निनकासी खरनांत बाप्पेर खरयले बरी जरी मौन करशी संस्कृतीच्या दल्लाळींक तू भस्मून सोडशी बोसा नाका मोनी आणि हांचे जिडे संपूर्ण फोडू तुझी कुशी वैतर तुझी कुशी वैतर आमका बियर पियोंक सोड आमका बियर पियोंक सोड देवी निनकासी अस्कत नाही खेदींच देवी निनकासी अस्कत नाही खेदींच आम्ही मंगलोरांतली फुलां तुझ्या फेंडांत सोपूत घेताव सांबाळतेल्या मोला टायग्रिसाचे जरीन जशे मंगलोर बिरींत नानावून सोडू तुझी कुशी वैतर तुझी कुशी वैतर आमका बियर पियोंक सोडू आमका बियर पियोंक सोडू आमका बियर पियोंक सोड देव बरें करूं. निशा वरेणारांकडे वेच्या पहिले तुम्ही हे रिक्वेस्ट तांकां हांवें केलाय पळय आज पयले पोटी दायजी वळ टीव्ही तारून करचेंगी हाजे पयले कोणा आडे केलाय रिक्वेस्ट बियर पियोंक सोड म्हळें पळय हे रिक्वेस्ट करू नये ओके काल बघलें तुका तें तूं थी सांगतात ही कविता तुका दितना कितें बघलें फस्ट तुजे मतींत फर्स्ट म्हाका लज दिसली तशें सांगूंक ओ वय गे हा पूण काणी बरी काणी बारी बरी आसा. मेल्विन सराची कविता देखून खंयच्या पाठतळार ही कविता तेणी बरयल्ली आमी तें पयलें टायटस सर आतां हांव समजय मागीर मेल्विन सर उलयतले ओके टायटस सर तुमचे तन आमी सुरवात तांव निनिशा प्रिशा मोंतेरो. आता ह्या पाठ बी म्हाकाय खबर आसा मेल्विनाकी खबर आसा पूण बरें जाली गजाल पळया तें एक्चुअली देवी निनकाशी कडेन उलयल्या बरें दिसतालें आमकां पळयनातलें तें अशें पळयता आनी सांगता देवी निनकासी आमकां बियर पिवंक सोड. आतां खंयचीच देवी सोडिनासतना रावत तशें पळयता वयर थंय आसली की देवी तुमचे दिसायला तुम्ही बियर दिना मुंगता तशें जावन ही काणी हेच्या फाटल्यान आतां मेल्विन खंयच्या खातीर बरयला सांगतलो तो ताणें सांगल्यार बरें पण मस्त बरी करून केली निशा व्हेरी नायस तूं केदाळय मस्त बरें करून करताय आनी आमी तुका ल्हानपण पळयता कोण तुका त्या दळा उखल न्हू तें वेदीर दवरताली मागीर उलयताले खंयच्या काळार तितलें वन्स अपॉन अ टायम मे बी आयलें गे मा 1947 आयलें हा ताज्या भयणीक हय ओके पूण हें धाकटें आहलें आनी त्या दळात हांव आयकता हर एक पटी ताची प्रस्तूत करची रीत ताणें समजून घेतली रीत आनी बरी आसा पूण हें तुका कितें समजलें ह्या कवितेंत निशा म्हळ्यार आतां एक पयले एक फावटी पब अटॅक जाल्ले म्हळ्यार चेडवांनी बियर पियेतना तांकां हल्लो केल्लो संस्कृतीचे फौजेन तशें तांणी देवी लागीं मागचें आमकां बियर पियोंक सोडा म्हणून. पूण तुका कशें दिसता ह्या चेडवां भुरग्यांनी त्या बारांत बियर पब्बांत वचून त्या नमुन्यार पिवोवचें सारकें दिसता तुका वय मेन आनी वुमन आर इक्वल पियो नजो जाल्यार दोगांयनी पियो नजो करेक्ट पियोवचें जाल्यार ना तुवें सांगचें समान न्ही हांव तुजें सांगता आमी मात पिवोवचें तुमी पिवो नजो म्हळ्यार जाताय सेकडांनी सांगत वचचें पियेचें सोरो जिवाक बरो चड पिल्यार मरोंक परतून एवढे सांग सोरो जिवाक बरो चड पिल्यार मरोंक बरो कितलो कितलो हें कोणें बरयल्ली लायन मा तुजेच ती लायन गी ना
खंय वाचले हां काल म्हणे तुम्ही रायट सर कितलो चड म्हळ्यार कितलो चड विचारचे ताजे कडेन आम्ही एनकरेज करना मा तुवें सांगले आमी ह्या विशयान उलयत येता जायत की आमचे विक्षकी ओके येस येस आतां मेलवीन सर निनिशा म्हजी कविता म्हणून सांगिना पूण हांवें ही कविता एक फावटी पब्लीक म्हळ्यार टावन हॉलांत सगळें बरयल्लें मंगळूर सन्मार्ग नेमाळ्याचे एक उत्सव आसलो त्या दाळा ते मल्टिलिंग्वल पोएट्री सेशन आसलें आनी हांवें ही कविता सादर करतना कोंकणीन सादर केल्ली हांवें काल जिस्ट मात तांकां कन्नडांत हांवें सांगिल्ली पूण तांकां खुशी जाली पूण मागीर गंमत असो एक विशय घडलो दुसऱ्या की तिसऱ्या दिसा नेहरू मैदानाचेर व्हडलें एक कितें एक्झिबिशन कितें आसलें हांव गेल्लो पयसतान म्हाका ताळो आयकता देवी निनकासी मोबो गेल्लो आयकता पळयता एक धाकटो भुरगो म्हाका अशें बोट देवी निनकासी म्हणून म्हाका सांगता मागीर ती मुस्लीम एक कुटाम आसलें थंय आनी ती म्हजे सरशीन आयली तो भुरगो काल पोर टावन हॉलांत आसलो तुजी कविता जिखून धरल्या घरा सगळो वेळ देवी निनकासी कापयता तो ती कोण एक मुस्लीम म्हाका वळख नाही ही नाही देवी निनकासी देवी निनकासी ही तुवें वडोल सांगलें सुमेरियनांतली ही पयलेंची नोन देवी म्हळ्यार बियरीक समर्पिल्ली देवी आसा आं सुमेरियन बियर आसले की मेलवी वय आमी बियर आनी उंडो आसा पळय मनशान आपणाच्या खाना खातीर म्हळ्यार हें केल्लें प्रोसेस करचें म्हणटा अदरवायज दे यूज टू हॅव फ्रुट्स आनी पुरा आनी तूं इल्लें प्रोसेसींग जायचें पडटा उंडो करच्यांत आनी खर नासा तूं बाप्पीर म्हळ्यार तो उंडो आमचो बाप्पीर म्हणलो शब्द येता हांगासर बाप्पीर खरायल्ल्या बरी म्हळ्यार बेक करचें तें बेक करचें आनी बियर करची रीत जेजू क्रिस्ता पुर्वी केदाळाकी सुरू जाल्या त्या दाळा आसली आनी हे तुवें सांगल्या बरी कोणें निनिशान सांगल्या बरी मंगळुरान जें पब अटॅक जालें त्या संदर्भाचे त्या पाठभुंयचेर बरयल्ली कविता आसा आनी सगळ्यो गजाली आनी संस्कृतीचे फौज म्हळ्यार वेगळे वेगळे संघ संस्था आसात तांणी त्या चलयांक धरलें मारलें धरणीक शेवटायलें म्हणटा आसा हांकां बियर पिवंक सोड म्हळ्यार आमी हांगाच्या भारताच्या खंयच्याय हांगासरी सोऱ्याक समर्पिल्ले देव आसात चलयांक भारताच्या देवांचेर पातयेंनी सगळीं उबोवन गेल्या देखून ती पयल्यांच्या देवी कोण आसली तिचे सरशी वेतात आनी मागतात अशें ही पाठभूंय आसा हे कवितेची आनी निनिशान म्हाका दिसता कितें म्हळ्यार भोव आपुरबायन सादर केला आनी कश्ट आसा खंय पॉज असली जे आतां दारू हो नागरिकतेचो पण ते भोव आपुरबायन आयला म्हाका भोव खुशी जाली हॅट्स ऑफ टू यू जाले मग गजाली बिहारीचे या मेलविनान बरयल्या बरी ह्या अटॅक जाल्ले तेदळा सबारशा कवींनी कोंकणींत कन्नडांत कविता बरयल्यात कितले आमकां एक डिस्कशनाक अवकाश करून दिलोय हे कुडा आसतोरू कोणीन तुका एका प्रायाक पावल्या उपरांत तूं बियर पियेनातल्यार कोणी तमाशे करते जाल्यार तूं सांग बियर पियेनातली आउटडेटेड न्ही म्हणून थोडे पटी तें एक आनी हे आमी तमाशेक सांगले जायत की 18 वर्सां सर एक वेट कर मागीर पळया आमी ओके पूण हायली स्पिरिटेड परफॉर्मन्स तुजें आयचें जायत की ओके बरें देव बरें करूं येस कोंकणींत एक शब्द आसा दुवाळे म्हणून चडाव जावन गर्भस्थीन स्त्रियो कोण आसात तांकां कितें आशा जाता तें तयार करून दितात खंय पूण दुवाळे म्हणलो शब्द अत्रेक आशा म्हणल्या अर्थारी वापरूंक जाता ह्या शब्दा वयरच मांडून हाडिल्ली मुखली कविता सादर करूंक फुडें आपयता रुसी परब. नमस्कार, म्हज्या कवितेचें नांव दुवाळे. बरोवपी भोवमानिस्त नूतन साखरदांडे. म्हज्या रंध्रा रंध्रात हे कसले चल्ल्या सुवाळे, म्हज्या रंध्रा रंध्रात हे कसले चल्ल्या सुवाळे, तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे, तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे, तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. पेट्टा हांव कणा कणात शिरशिरता शिरंतरा, पेट्टा हांव कणा कणात शिरशिरता शिरंतरा, दर्याची गाज काळजांत उसळटना मन आलारा. पोरसातले मोगरेक रे, पोरसातले मोगरेक रे निकतेच येवंक लागल्यात कळे, तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे, तुज्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. उदेंतीचें वादळ जाला,
उदेंतीचे वादळ जाला सूर्यादेव लामण दिवो. अमासेच्या नखेत्रांचो आज कळटा अर्थ नवो. मनाखोल गर्भकुडीत एक फुल्ला साळका तळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. वाट सगळी फुल्ल्या कुडीक फुटल्या कोमरी. वाट सगळी फुल्ल्या कुडीक फुटल्या कोमरी. जळीमळी चान्ने आनी झीण जाल्या कस्तुरी. श्वासांत किल्लतात उजवाडाचे मळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. जीण तुवे ओपल्या म्हाका तरी दोळ्यांत कसली दुखा. सूख तुवे इतले दिला तेच आतां सोसना म्हाका. कोणाचे तरी वाटे कडेन आतां पासून लागल्यात दोळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. तुझ्या नदरेचे रे लागल्यात म्हाका दुवाळे. देव बरें करूं. प्रतिक्रिया आमच्या वरेंद्रातावन आमी काण घेवया. मेलविसा. रुसी हां सर. साबार वर्सांत हांव न्हू तूं कविता ट्रस्टाच्या जायत्या सर्तींनी तुवें वांटो घेतला. तुका एक अनुभव आसा, स्टेजीक येवन अनुभव आसा. हांगासर नूतनाची कविता आसा. कोणाची नदर पळोवंक ती आशेता, कोणाच्या नदरेक ती राखून आसा. कवयित्रीचो हो पयलोच मोग आसा आनी तिच्या मनान खुबशे अशे इमोशन्स चल्ल्या आनी ती आपल्या मोगीक पळोवपाक सामकी आशेल्या. तितलें दुखाळ कित्याक जायजें तिणें. तुज्या सादरपणांत दुख्ख दिसतालें म्हाका. वो खंत दिसतली म्हाका. तें तुजें सुडाळाय सगळें बरें आसलें. मातशें तूं म्हाका तें आनी की म्हळ्यार तातूंत तें मिक्सचर ऑफ जॉय एंड कितें म्हणटात तूं राखून रावलाय. पूण तें आसा, तूं राखून रावल्लें, पूण तें एक सुखी आसा एका नमुन्याचें भितरलो तो अनुभव आसा, मोग आसा. तें तितलें खंत गरज नातली एक गजाल. आनी एक गजाल म्हाका दिसता रुसी, तूं कविता बरयताय, रायट? हय बरयता. तुजी कविता कित्याक बीन सुनाय तुवें? फुडल्या रावंडाक हांवें म्हाजी कविता घेतल्या. तें आसा. आतां तूं कविता बरयतना कांय थोड्यो गजाली तुका खबर आसूंक जाय, स्पेशली व्याकरणाच्यो गजाली. ती तुका मुद्दम सांगया म्हूण म्हाका भोगता. कित्याक म्हळ्यार हांगासर एक शब्द आसा, तो घडये हर एका कडव्यांत वळींत येता. तुजे नदरेचे रे. नदर ती आसता, ती नदर स्त्रीलिंग शब्द तो. देखून तुज्या नदरेचे रे न्ही, तुजे नदरेचे रे. कवयित्रीन सारकें बरयलां, तुजे नदरेचे रे. तुवें सगळ्यांनी तुज्या नदरेचे रे, तुज्या नदरेचे रे तशें म्हणाय. हें तुका सांगता कित्याक म्हळ्यार तुयी कविता बरयताय, व्याकरणाच्यो गजाली तुवें समजून घेजय पडटा, त्या देखून तुका सांगून आसा, दुसरें कितेंच न्हय. पूण तुजें सादरपण बरें जालें आनी की बरें जावंक साध्य आसलें तुका. आनी तुजो थाळो आयकून खुशी जाता. तुज्या सादरपणा वेळार तुज्या सादरपणान आमी गुल्ल जावन वेता, सगळे उडोवन वेता. खुशी जाली म्हाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. रुसी, आमी मस्त पडटा तुका आयकलां. तुजी बरी जावची गजाल म्हणल्यार सुडाळाय आनी वॉयस. ते त्या आवाजान ते सांगच्या रितीन ते दुसरो ते हें आसा, कालें सोबाय आसा, ती केदाळे आसा. ही कविता चड कांय कश्टांची न्हय, पूण तिका एक एंग्जायटी आसा. म्हाका तुज्या नदरेचे दुवाळे बट ती पळोवंक आशा येता, तो मेळटा गी ना गे अशें आसूंक की पुरो. पूण तुका इल्ली चड खंतीच्या की चड आशा आसलें बरें आसलें जाल्यार चड आवाजान चड बरें जातें मेलविनान सांगलें बरें म्हणून म्हाका दिसता. पूण एज अ होल सदांचें बरें आयची तें मस्त बरें करून प्रस्तूत केलें. देव बरें करूं सर. बरें, इल्ले मिक्स्ड रिएक्शन्स मेळ्ळे. मुखल्या रावंडा कंडी जावन हे सजेशन्स तुका उपकाराक पडटले. देव बरें करूं. ह्या दिसांनी सामाजीक जाळे जाग्यांनी पळयल्यार तांचे स्टेटस अपडेट करतना, तांचे प्रोफायल अपडेट करता आसतना एक शब्द जायते तरणाटे वापरतात, ए पॉलिटिकल म्हणून.
राजकारणांत म्हाका कितेंच आसक्त ना म्हणून. राजकारणांत आसक्त ना म्हणजे एकच, आणि पोल्युशन वा प्रदूषणांत आसक्त ना म्हणजे एकच. कित्याक तुका आसक्त आसूं दी वा ना आसूं दी, ताजो प्रभाव तुजेर आसताच. ह्या विशयांत मुखली कविता आसा आनी सादर करूंक हांव फुडें आपयतां कृपेश गांवकर. नमस्कार. कवितेचें नांव आसा राजकारण. कविता हांवेनूच बरयल्या. राजकारण म्हळ्यार कोल्यांची जात्रा. राजकारण म्हळ्यार कोल्यांची जात्रा, पयशांची चुरा आनी बोकड्यांची खेतरां. राजकारण म्हळ्यार कोल्यांची जात्रा, पयशांची चुरा आनी बोकड्यांची खेतरां. कार्यकर्त्यांचे चुलीर उमेदवारांची पोळी, कार्यकर्त्यांचे चुलीर उमेदवारांची पोळी, कुड्ड्या हडांनी मतदारांच्या अपेक्षांची होळी, कुड्ड्या हडांनी मतदारांच्या अपेक्षांची होळी. नोट बाटली दिवन मळबाये दी आश्वासना, नोट बाटली दिवन मळबाये दी आश्वासना, वेंचणुका पयलीं म्हणटात जनता जनार्दना, वेंचणुका पयलीं म्हणटात जनता जनार्दना. नागड्या भुरग्यांक खाकेर मारून खोपीत तांचे बसता, नागड्या भुरग्यांक खाकेर मारून खोपीत तांचे बसता, सुकी भाकरी ताळ्यात सारून मतां खातीर भीक मागता, सुकी भाकरी ताळ्यात सारून मतां खातीर भीक मागता. केन्ना धर्म, केन्ना जाती, केन्ना भाशे नांवार झगडी, केन्ना धर्म, केन्ना जाती, केन्ना भाशे नांवार झगडी, विकासाच्या नांवार मात जनता सगली उगडी, विकासाच्या नांवार मात जनता सगली उगडी. आमीच मरे ते, आमीच मरे ते चितीन आसतना मत तांकां दितात, आमीच मरे ते चितीन आसतना मत तांकां दितात, नाका आशिल्ल्यांक वेचून पांयार कुराड मारून घेतात, नाका आशिल्ल्यांक वेचून पांयार कुराड मारून घेतात. आवाळो दिवन कुवाळो घेवपाची राजकारण्यांची रीत, आवाळो दिवन कुवाळो घेवपाची राजकारण्यांची रीत, जनता बाबडी विश्वास दवरून पाळटा आपली नीत, जनता बाबडी विश्वास दवरून पाळटा आपली नीत. राजकारणी आपले पक्ष बदलीत खेळटात राजकारण, राजकारणी आपले पक्ष बदलीत खेळटात राजकारण. कार्यकर्त्यांचे मात गांयडोळा भशेन जाता रस्त्याचेर मरण, कार्यकर्त्यांचे मात गांयडोळा भशेन जाता रस्त्याचेर मरण. जो मेरेन मतदार आपले दोळे धापून आसा, जो मेरेन मतदार आपले दोळे धापून आसा, तो मेरेन राजकारण्या तूं सेफ झोनात आसा, तो मेरेन राजकारण्या तूं सेफ झोनात आसा. जनता जेन्ना शिकतली, जनता जेन्ना शिकतली, खरें खोटें देखतली, तेन्ना आमची लोकशाय खऱ्या अर्थान जिखतली, तेन्ना आमची लोकशाय खऱ्या अर्थान जिखतली. उठात आतां तरी सादूर जावया, उठात आतां तरी सादूर जावया, देशाक आमच्या वाचोवया. संविधानान दिल्लो अधिकार योग्य मार्गाक लावया, संविधानान दिल्लो अधिकार योग्य मार्गाक लावया. बरें वायट पारखुया, योग्य नेतो वेचुया, बरें वायट पारखुया, योग्य नेतो वेचुया. आमच्या फुडारा खातीर, आमच्या फुडारा खातीर लोकशाय आमी पाळुया, लोकशाय आमी पाळुया, लोकशाय आमी पाळुया. देव बरें करूं. राजकारणाची गजाल टायटस सरतावरून आमी सुरू करता. या बरें, तुमकां तुयली आसक्त आसा आनी सगळ्यांकी आसा जय म्हज्या लेकार. वय कितें म्हणटात? कृपेश, आतां राजकारण म्हळ्यार इंट्रस्ट आसूं दी ना आसूं दी, प्रदुशणा बरी म्हळें मनोजान, आमी ताचो वांटोच जाला. आमकां मन आसल्यार नासल्यार आमी ताचे तावन बरें मेळटा, पाडी मेळटा. आतां तुवें सुरवेतावन सुरू करून आखेर मेरेन सगळ्या कवितेंत खंय सुरवेचे कश्ट सांगून गेलोय, त्या राजकारणाचे भूत सांगून गेलोय, मनीस खंय तातूंत शिरकतात, तांणी कशें करीचें, कशें ताचे वरी करूंक जायना हें सांगून गेलोय. आनी निमाणें लोकशाहींत एक दीस येतलो, बऱ्या मनशांक विणतले आनी पाड मनशांक सोडटले अशें म्हणटाय. पण आतां आमचे कश्ट काले म्हळ्यार दोन पार्टींनी चडाव जावन मुखेल जावन रावतात.
थोडे पटी मागीर एक तिसरी पार्ट नातल्यार ते खंयची पार्ट नासतना रावचे आसात. आतां सोदचें खंय, सगळे मनीस पाड आसले मात वोटाक रावतात. बरें म्हणजे विंचें कशें म्हणलें एक सवाल आसा, ताची म्हाका अंदाजूच ना मुखला दिसांनी कांय जाता की म्हणून आंबेडकरान सांगलें की 70 वर्सांच्या पयलें. आनी मुखला थोड्यो गजाली बरोवनात म्हणटात कॉन्स्टिट्युशनान, कित्याक म्हळ्यार आनी एक 70-80 वर्सांच्या उपरांतलो लोक मस्त बदल नासतलो, बरो जातलो, त्या देखून ही गजाली बरोवची गरज ना म्हणून ताणें चिंतलें आसतलें म्हणून रमेश कुमार आमचो स्पिकरान एक फावटी सांगलें. म्हाका दिसता 70-80 वर्साच्या उपरांत मनीस 1947 की चड पाड जाला म्हणून ताणें म्हणलें, म्हाकाय तशें दिसता. अशें म्हणटाना आनी 50 वर्सां उपरांत बरो एक सरकार येतलो, बरो लोक येतलो, चिंतून घालचो वोट येतलो की ना गी आमकां कांय खबर ना. अशें म्हणटाना आतां वोटूच दिवचो कित्याक म्हणून दिसता. सगळ्यांनी सांगचें वोट म्हळ्यार तुमचे अधिकार आनी तुमी वोट दिवंक वताना बऱ्या मनशाक सोदिचें म्हणून. खंयच्या बऱ्या मनशाक सोदचें नांत जाल्यार तें आसलें 4-5 जाण कोण वोटाक रावता पुराय शब्द येतात तांकां वापरूंक नाका. नाका कोणाक दिवचो वोट. मागीर मेलवे कितें म्हणटा पळया, कवितेचें सादरीकरण कवितेचें सादरीकरण बरें जालें, बरें बरयलें, ताच्या प्रासबद्ध दिसान बरयलें, तुका बरोवची तांक आसा पयलीं बरयलें हांवें आयकल्या. आनीक चड बरें बरयचें, प्रस्तूत करची रीत बरी आसा. हय सर. आनी ताच्या भितरले तुका ते राजकारणाचे रियल कश्ट आसले ते तुज्या तोंडारय दिसताले. कवितेच्या विशयान सोडून दुसरें परब उलयलां हांव. आतां कवितेच्या विशयान बरें जालें. देव बरें करूं सर. मेलवी सर, तुमचो वोट कोणाक? कृपेश, तुवें ऑडिशन्सांत अनंत अग्नी सर जज जावन बसलो त्या दाडा तुवें म्हणलें तुवें 40 लागीं कविता बरयल्या म्हणून. हय हय सर. भोव खोशयेची गजाल आसा. देव बरें करूं. तुज्या ह्या पिरायेचेर तुवें आमच्या समाजांत ज्यो गजाली आसा, ज्वलंत विशय आसात ज्यो सांगूंक जाय आनी तातूंत एक संदेशय आसा तुज्या निमण्या कडव्यांत ती तुवें दिलाय. ज्यो सुरवातीच्या वर्सांनी एकलो कविता बरयता अश्योच कविता बरयता आनी तूं जी कविता जाल्ल्यान तुवें अपुर्बायेन ती सादर केल्या. तुवें दुसऱ्या ज्यो कविता सादर करतना पळयलां आनी तुजी कविता सादर करतना फरक आसा, जायतो फरक आसा. तुवें भोव कॉन्फिडन्स लेवल तुजें बरें आशिल्लें आनी म्हाका बरें लागलें. सर देव बरें करूं. तुज्या ऑडिशनाच्या की बरें लागलें म्हाका आयची कविता प्रेजेंटेशन भोव अपुरबाय जाली. म्हाका एक विचारूंक जाय आसलें, खेत्रां म्हळ्यार रक्तपात न्ही? हय सर. बोकड्यांची खेत्रां, बोकड्यांची खेत्रां म्हळ्यार तशें म्हळ्यार कितें? आनी सर म्हळ्यार अशें की वायट उतर अशें आसा थंय. हांवें तें बोकड्यांची खेत्रां घातलां. तें बोकड्यांची खेत्रां आसा तें प्रतीक जावन येयलां थंय. कित्या खातीर तें? थंय मनीस थंय मनशाक घालपा आशिल्लें पूण मागीर हांवें तें बोकड्यांची खेत्रां म्हण घातलां. बोकड्यांची बली दितात हय तशें घातलां. त्या टायपार. ओके, बरें आसा सगळें. देव बरें करूं सर. बरें, ओकॅबुलरी याची बारी इम्प्रेसिव्ह आसा, शब्दावळ मस्त आसा. बरें, देव बरें करूं. मस्त सांगता आमकां हांगासर डिस्कस करूंक मेळ्ळें. देव बरें करूं. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. चेरक्या भुरग्यांक आनी चेडवा भुरग्यांक हक्कां समान आसा जंय म्हणून एक बोबाट आदीं तावन आसा. हो सरकार आयल्या उपरांत बेटी बचावो बेटी पढावो हे सगळे संगती प्रयत्न चलता जाल्यार बरी गत कशी आसा ह्या विशयांत एक अपुर्बायची कविता सादर करूंक फुडें आपयता रेजी परब. नमस्कार. म्हजे कवितेचें नांव गर्भांतल्या धुयेचो उलो. बरोवपी भौमानेस्त रुसी परब. एक दीस गुरवार आशिल्ल्या आवयच्या पोटांतल्यान आवाज आयलो. माय माय म्हाका ह्या संवसारांत येवपाक जाय माय, येवपाक जाय. म्हाका हो सोबीत असो संवसार पळोवपाक जाय माय, पळोवपाक जाय. म्हाका मारूं नाका माय, म्हाका मारूं नाका. म्हाका मारूं नाका माय, म्हाका मारूं नाका. म्हातारपणांत हांव तुमकां आदार दितलें. तुमच्या बऱ्या वायटात तुमच्या सांगाता रावतलें. म्हाका मारूं नाका माय, म्हाका मारूं नाका. म्हाका मारूं नाका माय, म्हाका मारूं नाका. चलो जाय म्हूण तूं खंत करूं नाका माय. चल्याच्या हावेसान आपल्या धुयेक मारूं नाकाय. माय उबी रावया अंधश्रद्धेच्या विरोधान. आपले धुयेक वाचय माय, आपले धुयेक वाचय. आपले धुयेक वाचय माय, आपले धुयेक वाचय. माय जर चलो तुज्या घरचो दिवो जाल्यार हांव चली त्याच घरचो उजवाड. माया मोग त्याग सहनशीलतेची हांव मुर्ती.
अंगान म्हज्या दुधा सारक्या अमृताची स्फूर्ती. माय, पूण तुमकां कित्याक चली नाका? असो हो दुस्वास कित्याक गे म्हाका? माय, असले हे अन्याय कित्याक करचे? आता तुवेच हाच्या विरोधात फुडें सरचे. माय, दी उलो या अंधश्रद्धेच्या विरोधात. आपले भितरले नारी शक्तीक जागय माय, आपले भितरले नारी शक्तीक जागय. आपले धुयेक वाचय माय, आपले धुयेक वाचय. आपले धुयेक वाचय माय, आपले धुयेक वाचय. म्हाका ह्या संवसारात येवंक दी माय, म्हाका ह्या संवसारात येवंक दी. आपले धुयेक वाचय माय, आपले धुयेक वाचय. आपले धुयेक वाचय. देव बरें करूं. चेडवां भुरग्यांच्या हक्का विशयात आसली ही कविता. मेलविसरताना आमी पहिले प्रतिक्रिया घेवया. रजी, कितें म्हणू हांव, काळजाक लागली म्हज्या कविता तुजी. सादरपण इतल्या अपुरबायचें जालें. तूं माय म्हणटाना म्हाका म्हजें काळीज कितें म्हणटा हालोड सोडलें म्हाका तुवें. माय म्हणटा तितल्या अपुरबायन वो अपुरबायन सादर केलें अशें म्हाका भोगलें. आनी पळया हे कवितेंत एक स्त्री जावन आसली आवय या कोण स्त्री, एक ती गुरवार बायल आसता, एक कोणी आसता, ती चलयांक आशेना ह्या तिचेर दबाव पडटा जावं पुरो. दादल्या आसूं, घरच्या मनशां आसूं, कितें मादर इन लॉ असो जावं पुरो, मायसो जावं पुरो, घोवासो जावं पुरो, आनी कोणाचो जावं पुरो. चलये घडचें नाका घरान पयलें अशें दबाव आसता. पूण हें घडटा कोण आतां निमाणें कोणें डिसिजन काण घेवचें, एका बायलेनूच डिसिजन काण घेवचें नाका म्हणून. वय न्ही, भोव एक कॉम्प्लिकेटेड आनी हे संकीर्ण ही गजाल आसा, डेलिकेट गजाल आसा. हातूंत हांव आमी केन्ना हें तुजी मनाचें परसेप्शन चिंतप केन्ना आमचें बदलना. तेदून वचून हें साद येना, हें समाजांक समानता हाडूंक साद येना. पूण आजकाल मातशें बदलून आयलां, हें आमकां बरें लागता. चेडवां भुरग्यांक 700 पोषांक चड जावन आसा, तें बरी गजाल आसा. स्टील रेशियो आमी पळोवंक गेल्यार सेक्स रेशियो पळोवंक गेल्यार जाल्यार भोव कमी आसा स्त्रियांची गजाल. खंय केरळान मात एक चड दिसता सोडल्यार दुसऱ्या खंयच्या राज्यांत ती ना. भोव अपुरबायन तुजें सदरपण आसा. म्हाका आवडलें सदरपण. देव बरें करूं सर. रेजी, ही कविता रुसी परब तुज्या भयणीन बरयल्या. हय सर. बरी करून बरयल्या. ही एक. सेकंड थिंग अशें गजाल म्हळ्यार आतां चेडवां भुरगीं ना म्हणली गजाल सावथ इंडियान ना. दक्षिण भारतांत चेडवां भुरगीं नाकात, चेरकेज जायचे म्हणली गजाल उणी जावन आयल्या. ती एक बरी गजाल. पूण आनीकी नॉर्थ इंडियांत आसा ती चेरके भुरगे जायचे म्हणून. आतां पुरा घरांनी चेडवां भुरगीं आसल्यार घरी बरें, घराणाय बरें, ती इल्लीं पळयतात, म्हाताऱ्या प्रायाचेर पळयतात, सांबाळटात म्हणली एक गजाल आसा. आनी ही कविता तें आसा. आतां थोडे कडेन काय आसूंक पुरो आमकां चेरकोच भुरगो जाय जे चेडूं नाका म्हणून. एक गजाल सॉरी मदें उलयता तसा जल्मोनचें भुरगें चेडूंगी या भुरगो चेडो जाय जेगी म्हणून निर्धार जावचें बापयच्या फिचर्सांत जावन म्हणटात हें वयगी वय. आमचे येदो मुसर आमच्या समाजान केल्ले तुवें आमकां एक उत्तराधिकारी दिवं नाय म्हणून त्या चलयेक त्या चेडवाकच दोगदवचें, तुका तांक ना दिवंक म्हणून. वय पूण सायंटिफिकली एक दादल्याचे फीचर्स डिसाइड करतात. एक्स एंड वाय गॅमेट्स दो एक्स एंड वाय जाल्यार चेड वणा ती गजाल आसा. पूण जराल रितीन सांगचें जाल्यार असली गजाल. ओके बरें कविता तशें म्हणटाना. पूण फाटल्या दिसांनी पळय हांगा मैसूरांत आनी पुरा भ्रूण हत्या प्रकरण लिंगा हें करचें कालें टेस्ट करचें. पूण डॉक्टरांनी तें करूंक नजो म्हळ्यार उपरांत ती करतात. तशी गजाली आसा. ती एक वांटो तें देगेन दवरल्यार रेजीन प्रस्तूत केल्ली रीत मस्त बरी जाली. व्हेरी नायस. देव बरें करूं सर. थँक्यू रेजी, देव बरें करूं. आयचो अवस्वर संपोवच्याक आमी आयतेन जाले. आमी केल्ल्यो ल्हान संगती, कोणाक केल्ल्यो ल्हान उपकार सयत व्हडलो फरक करूंक शकतात म्हणल्यार एक ल्हानशें निदर्शन. 2011 ॲपल कंपनीन तांचें iPod 2 रिलीज केल्लें खंय आनी त्या वक्ता एक तांकां पाटी आयलें खंय एक iPod. कित्याक फामद कंपनी आनी तुमी पळयलां ह्या पाटी iPhone 16 रिलीज जाताना कितले लांब क्यू आसले म्हणून. आनी पाटी आयिल्ल्या त्या iPodar
थोडे पटी बॅटरी समान आनी कितें समान बरोवच्या बदलाक वायफ सेड नो म्हणून बरयल्लें खंय एक विचित्र नोट बायलेन नाका म्हणलें म्हणून आनी दुसऱ्याच दिसांनी ते वर्ड ऑफ माउथ जावन तो विशय कंपनीच्या व्हडल्या मानेस्तां म्हणसर पावलो. दुसऱ्याच दिसा तें पार्सल करून तांणी पाटीन धाडलें त्याच मानेस्ता कोणें पाटीन दिल्लें ताका आनी ताचे वयर बरयल्लें खंय फ्री धाडिल्लें आनी ताचे वयर बरयल्लें खंय वायफ सेड नो हाजे सिकेल ॲपल सेड येस म्हणून. आतांय तुमी वचून गुगलान सोदल्यार कित्याक इतली पब्लिसिटी मेळ्ळी की खाली कंपनी प्रॉफिटा विशयान चिंतिना आमच्या बोगडांकी मान दिता म्हणून तो आनीकी एक बारी फामाद दाखलो. बरें आनीकी मुखले सबार असले गजाली आसात मुखल्या हप्त्यान आमकां परत मेळोवंक आसा. सेमीफायनलचो दुसरो हंत आमी प्रारंभ करता. राखून रावा बेरी बेरी पावसाक. परत मेळया पळोवनूच रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस Biri Biri Paws, Season 4.